कळोन येता की तुम इतलेंय करून कांयच मेळना. फायनली यू आर ओनली ट्रायंग टू हॅरस आनी यू आर ट्रायंग टू सी हे हॅरसमेंटान आम आदमी पार्टी बेजार जावन तुमकां जॉयन जाताय, तुमगे वॉशिंग मॅशिना भितर सदांय काय म्हूण चोवपाक. पूण तुमगे वॉशिंग मॅशिना भितर सरपाक आम तांकी चलूं नाय. तांकी चोल्याक ते तुमगे वॉशिंग मॅशिना भितर सरपाक सोदताय. कित्याक तांकी चोरून वॉशिंग मॅशिना भितर सरले म्हणटरी मागीर सगळें क्लियर जालें न्हू. तांकी आलो ते आम तांकी चल नाय, सो वॉशिंग मॅशिना येवपाक गरज ना. सो आज गोंयकारांक एक क्लियर मेसेज, आमी एक बरें इंटेंशन घेवन येयलो आहाय. आमकां जायें की तुमकां तुमगे एड्युकेशन तुमगे भुरग्यांक जावं तूं 5,000 जोडूं 1,000 जोडूं या लाख जोडूं एड्युकेशन सिस्टम सारको जावपाक. आमकां जायें हेल्थ जावं ते हेल्थ गरिबांक जावं गिरेस्तांक जावं हेल्थ सारको जावपाक. आमकां जायें की ह्यो गोश्ट्यो सारक्यो तुमकां डिलिव्हरी करपाक, न्हू एश कोन्न जुमला करून इलेक्शन जिखपाक. सो हे गोंयकारांक कळल्यार बरें की एक चान्स जो आम आदमी पार्टीक दिवपाचो तो तुम दिवपाकूच फावो. न्हू हेजेर विश्वास दवरून की ईडीचेर घातले हें घातले तें घातले. कोर्टान जें सांगलां की दॅट देर इज नो लिकर स्कॅम. सो इट हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. आनी उरले ते आतां जाय तितले एलिगेशन सोडपाचें. कित्याक जितले तुम भितर घायले ते कोण तुमगे वॉशिंग मॅशिना येवपाक रेडी नाय. कित्याक आमचे कडेन कांय हिडन स्केलेटन नाय जे वॉशिंग मॅशिना घालून साफ जातले आनी आज हे क्लियर येयलो. सो हें सांगून वी स्ट्रॉंगली कंडेम एंड वी वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ गोवा as well as the people of India ki we are here to make sure that India becomes number one. आमचो लीडर जो आहा तो कार्डांचोन करता, जे चेंजीस करता ते लोकां बदल करता आनी त्या लिडराक आम फॉलो करताय. आमकांय कार्डान गोंयकारांक तितलोच मोग आहा. आम लोकांगे उदका टांकी चोरपाक येयले नाय गा, आम लोकांक टांकी दिवपाक येयले, आम लोकांक सर्वीस दिवपाक येयले आनी आम करीत आहाय, करीत रावतले. But the BJP government needs to apologize, needs to come out clearly saying that yes, we were trying to frame the Aam Aadmi Party leaders. There is no more liquor scam, and they have to acknowledge this now. दोन मेन पॉइंट आसा हातून. एक म्हळ्यार ईडी आनी सीबीआयच्या चार्ज शिटान सांगला की 100 कोटी खंय नवी जी लिकर पॉलिसी आम आदमी पार्टी सरकारान करतना 100 कोटी किकबॅक्स घेतले फ्रॉम द लिकर लॉबी. हो पयलो आरोप. आनी दुसरो आरोप जे हे 100 कोटीचे किकबॅक्स आम आदमी पार्टीन घेतले ते 100 कोटी खंय गोंयच्या इलेक्शनान येवन मोडले, असो आमचो दुसरो आरोप. ह्या केसीन वेगळे वेगळे आरोपी आसा आनी पयर 6 तारखेक दोग आरोपीन एक बेल एप्लिकेशन घाल्ले आनी 6 तारखेक तांची ऑर्डर आयली. रावस एव्हेन्यू जो कोर्ट आसा तांची ही 83 पेजीसाची ऑर्डर ऑन द 6th ऑफ मे. हांव जाल्लें आसा की आम आदमी पार्टीन कसलोच स्कॅम केल्लो ना. जे गोंयान आमी खर्च केले ते पयशे ते सगळे लिगल पयशे आनी ताजो सगळो अकावंट आमी इलेक्शनाक कमिशनाक दिल्लो आसा. हें ईडीनूच एडमीट केलां अशें दिसता म्हाका ह्या ऑर्डरींच्यान. आतां की पयलीं म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीन हो ऑर्डर मुद्दम वाचचो. तुमी फाटले 1 वर्स जे आड्डे मारून सांगतात की अरविंद केजरीवालान घोटाळा केला घोटाळा केला घोटाळा केला, हो ऑर्डर मातसो तुमी बऱ्या भशेन वाचचो. आनी हांव मागता आमच्या मिडियाच्या भावांकूय की तुमकां न्यूज सिंडिकेटाच्यान न्यूज येता तुमी छापतात, पूण ही जी न्यूज आयल्या ती हांव कृपा करून मागता तुमचे कडेन तुमी गोंयकारां पर्यंत पावयात, कित्याक हातून गोंयचोय हें केल्लो आसा, उल्लेख केल्लो आसा. ह्या ऑर्डरीन जे कोर्टान ऑब्जर्वेशन्स केल्या तातूंच्यान सिद्ध जाता की 100 कोटी सोड 100 रुपयाचो सुद्दां स्कॅम दिल्लीक जाल्लो ना. इतले क्लियर ह्या कोर्टान परत म्हणजे ह्या ऑर्डरीन कोर्टान परत सांगला की कसलेच पुरावे तुमी दिवना, नो एविडन्स हॅज बीन प्रेजेंटेड. आनी बेल दितना अशें सांगला की द केस डज नॉट अपियर टू बी जेन्युइन. अशी कोर्ट म्हणजे अजून ट्रायल सुद्दां सुरू जावंक ना. हे फक्त चार्जशीट करतकच बेल एप्लिकेशनाचेर ऑब्जर्वेशन, अजून ट्रायल सुद्दां जावंक ना. एट बेल एप्लिकेशन स्टेज ओनली कोर्ट इज ऑब्जर्विंग दॅट दिस केस डज नॉट अपियर टू बी
जेन्युइन. तुमकां खबर आसा जाल्यार नकळो, पूण फाटले 6 म्हयने जाले ईडी आनी CBI गोंयान डेरो घालून बशिल्ले आसा. कितल्याशाच जाणांचेर रेड मारली, क्वेश्चनिंग केले, लोकांच्या घरा 6 वरांचेर सकाळीं पावपाचें, फक्त क्वेश्चनिंग करपाक, काय रेड बीड ना, क्वेश्चनिंग करपाक. म्हणजे एक इंटिमिडेशन टॅक्टिक्स वापरून कसले कसले स्टेटमेंट्स घेतले. पूण लास्टाक कितें जालां की टोटल ह्या ऑर्डरीन जे ईडीनूच सांगलां की तांचे कडेन अजून पर्यंत फक्त 19 लाखाचे एविडन्स आसा म्हणून. 19 लाख हे एविडन्स खरें आम आदमी पार्टीचें नांव वाटलां, ताचो एक धागो आतां सगळो सुटपाक लागला आनी बेगीन ही भारतीय जनता पार्टी सामकीच नागडी जावपाची आसा. हो जो लिकर स्कॅम आसा हो काल्पनीक स्कॅम. इट इज अ लाय दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द BJP. हो खंयचो स्कॅम जाल्लो न्ही, हो BJPच्या ऑफिसान स्कॅम तयार केल्लो गेलो आनी ईडीक आनी CBIक सांगले गेले की तुमी कितें तरी पुरावे हाडात आनी हो न्यूज चलयात जाता तितले दीस. आनी हेंच काम फाटल्या 6 म्हयने ईडीन आनी CBIन केलां. तुमी पळयलां कितलेशेच रेड्स जाले, कितलेशेच क्वेश्चनिंगाक लोकांक आपयले, कितलेशेच लोकांक धमकी दिल्यो, तांकां एसॉल्ट सुद्दां केला. एका केसीन एकटो रेड्डी म्हणून कोण आसा ताजो स्टेटमेंट घेतना ताच्या कांचोलार इतले मारले ताचे कान फुटले. हे मेडिकल रिपोर्टान ताचे दाखयल्ले आसा. ताका एका कानान आतां आयकूंक घेना, दुसऱ्या कानान सुद्दां कमी येवपाक लागलो. असले टॅक्टिक्स वापरून हे स्टेटमेंट्स घेतिल्ले. स्टेटमेंट सुद्दां घेवपाक हांकां असले कामां करची पडली. ताच्या मागीर कसले कसले फॉल्स स्टेटमेंट्स करचे पडले तांकां चार्जशिटान. एका वेळार तांणी म्हटलें 14 मोबायल फोन मनीस सिसोदियान खंय डिस्ट्रॉय केले. आनी जे सगळे स्पोक्सपर्सन आड्ड्यो मारून सांगताले की अरविंद केजरीवालान स्कॅम केला. आज तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां चॅलेंज करता, तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगात की तुमचे कडेन चूक जाली म्हणून. तुम्ही 1 वर्स फट मारली म्हणजे तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगात. पयर सुद्दां जेन्ना संजय सिंगाचें नांव चार्जशिटान घालपाचो प्रयत्न केलो, संजय सिंगान तांकां लिगल नोटीस धाडली आनी ईडीन एक्चुअली हॅड टू एडमीट की तांचे कडेन मिस्टेक जाली. मिस्टेकीन कोणाचें नांव चार्जशिटान वचूंक शकता. ईडी हॅड टू एपॉलोजायज अँड रिप्लाय टू द लिगल नोटीस ऑफ संजय सिंग. आनी तांणी म्हटलें की ना, आमी राहुल सिंग घालपाचे चुकीचे संजय सिंग घाले. राहुल सिंगाचे संजय सिंग कशें चुकीन जावंक शकता? अजय सिंगाचे संजय सिंग जावंक शकता, नीरव मोदीचे नरेंद्र मोदी जावंक शकता, पूण राहुल सिंगाचे संजय सिंग कशें जावंक शकता? सो असले टॅक्टिक्स वापरून, असले डेस्परेट टॅक्टिक्स वापरून फक्त आम आदमी पक्षाचे नाव वाट लावपाक एंड टू मेलायन द ऑनेस्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल हो एक 50शे स्कॅम भारतीय जनता पार्टीन तयार केलो आनी ह्या ऑर्डरीन ताका एक्सपोज केल्लो आसा. सो आमी मागता की भारतीय जनता पार्टी शूड एपॉलोजायज फॉर द लायज that they have given to the people of India for the last 6 months.